आमकां खबर आसतली की वाळपेन सध्या रस्ते सगळे खणलेले आसा आणि सध्या पायपलायन हांगासर PWD तर्फे घालपाक सुरवात केलेली आसा आणि तेका लागून वाळपेची जी वाळपे शहर आहा हे सध्या रस्ते फोडल्या कारणान सगळ्याक डेंजरस जालेले आसा. आयज सांजचे वाळपे ठाणे रोडाचेर काम चालू आसलेले आणि JCBन हांगासर रस्त्याच्या सायडीक पायपलायन घालपा खातीर हांगासर खणलेले आणि तेतून जे उदकाची मेन पायपलायन आसा ही फुटलेली आसा आणि वाळपेच्यान मावशी वयता ह्या रस्तो जे मेन रस्तो खणल्या कारणान हांगासर पायपलायन फुटलेली आसा आणि उदक सद्या कितलेशेच वाया वचपा लागलेले आसा. मेन म्हणटा ते हो रस्तो खणलो आणि हांगासर जे हांगासून मावशी रोडाक वयता ह्या रस्तो खणल्या कारणान उदक पायपलायन फुटल्या कारणान सध्या चिखलमय झालेले आसा आणि काही वेळा पयलींच हांगासर दोगा जाणां भुरगे पडून जखमी झालेले आसा आणि तांकां सध्या हॉस्पिटलान व्हेलेले आसा. ही खरं तर संबंधित खाते जे उदक पाणी पुरवठा खाते आसा हेंची जी बेजबाबदारपणा आसा आणि लोकांची तेंच्यांनी काळजी घेवपाक जाय आसलेली. ह्यो मेन रस्तो मेन रस्त्याचेर उदक गेल्ल्या कारणान सद्या हांगासर जे वाठार आसा तांकां सुद्दां उदक नळ्याक नासतले. हे आतां उदक जे गळटा हे रातभर अशेच उरल्या कारणान फाल्यां सकाळीच हेजी दुरुस्ती जातली. तो पर्यंत हांगासर रात्रभर कितले जाणां पडटले हेजी म्हायती ना. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत.